मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार थळाव्यां खातीर ब्लू टॅक्सी सेवा सुरू करपाचो येरादारी सचिवाच्या बसकेंत निर्णय जाला. पेडणे येरादारी विभागा कडेन टॅक्सी आशिल्ल्यांचे 150 अर्ज दाखल जाल्यात. तांकां प्राधान्य दिवन परवाने दितले आनी उरिल्ल्यांच्या अर्जाचेर टप्प्याटप्प्यान निर्णय घेतले म्हूण येरादारी संचालक राजन सातार्डेकर उलयला. कितें जालें कसली मिटींग आशिल्ली? हय, ब्लू टॅक्सी प्रिपेड कॅब सर्वीस ही मोपाच्यान सुरू करपा खातीर आमी एक एडवर्टिजमेंट घातिल्ली. तातूंत 170 एप्लिकेशनां आयल्या. तेंचे कडेन गाडयो आसा आनी देर आर इंट्रस्टेड लोक आसात. ती आनी 1000भर एप्लिकेशन आसा. ओके. सो ती प्रक्रिया सुरू केल्या आमी वेगवेगळी. आज GMRचे ऑफिसर्सूय आयिल्ले वेगवेगळे. सो तांकां कावंटर दिवपाचें डिसायड जालां. दे वील गिव कावंटर. ऑल्सो देर वील बी स्पेस फॉर पार्किंग एंड देर वील बी अ पिकअप वे. थंयच्यान ही सर्वीस सुरू जातली. गाडयेचो कलरूय आमी 2-3 ऑप्शन्स पळयताले. डेफिनेटली वी वील स्पीक वीथ स्टेक होल्डर्स आनी गाडयेची कलर, तेंची युनिफॉर्म, तेंची एज कितें आसपाची ऑन दीस डिसिजन घेवन आमी तांकां परमीट दिवपाक सुरवात करता. कितली एप्लिकेशन येयल्या तुमकां आनी कितले घेवंक शकता तुमी? घेवंक शकता आमी. दॅर इज तशें कांय ना की हुएवर इज इंट्रस्टेड एंड हुएवर वॉन्ट्स टू ऑपरेट, देर इज डेफिनेटली स्पेस. ओके, गोवा इज अ बूमिंग टुरिस्ट डेस्टिनेशन. दिस वील बी ओनली एट मोपा एअरपोर्ट. This we are only talking about Mopa airport. Other already systems are in place. आतां कितली एप्लिकेशन 1000 वयर येयल्ली? 1000 एप्लिकेशन आसा, बट दिस आर बेसिकली दिस इज इंटेंट. ओके, तेंच्या कडेन सद्या गाडयो ना, गाडयो घेतले ते. ओके, बट सद्या 150 सुमार एप्लिकेशन आयिल्ली आसा. तेंच्या कडेन व्हेकल आसात. ओके, फायरली डिसेंट व्हेकल्स. So total how many vehicles will be flying over there? Total how many more vehicles? So whoever this vehicles which are ready now, गाडी हातान आसा, दे कॅन फ्लाय फर्स्ट. सर, इनिशियल स्टेजीर आतां कितली परमिटां दिवपाचो प्लॅन थारायला? सद्या तितले 150 एप्लिकेशन आमी सगळ्यांक दिता एप्लिकेशन. ओके, सगळ्यांक दितले. आनी फाटल्या दिसांनी जो वाद जाला तो आतां हितून मिटतलो कितें? वाद जावंक नाशिल्लो. टॅक्सीवाले म्हणटा पळय तुमी वाद खंय जाला? तशें काय? तेन्ना ना, तांचो डिमांड आशिल्लो करपाचें सुरू. आमी केला. इट्स अ न्यू एअरपोर्ट. सो दीस इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टायम ऑल्सो. कारण पयलीं नंबर वॉज नॉट नो. जेन्ना फर्स्ट मिटींग जाल्ली पळय तेन्ना फिगर कोणाक खबर आशिल्ली. त्या नंतर ओके एप्लिकेशन्स घेतली आमी. सो आतां प्रिसायज नंबर एप्लिकेशनां कोण लोक तांचे कितें ओके हे हातान आसा. सो ऑन दॅट बेजीस वी वील प्रोसीड फर्दर. फर्स्ट प्रिफरन्स कोणाक आसतलो? फर्स्ट गाडयो ऑलरेडी आसा. No, the locality करून was सोदतात Pedne ते. constituency, Pedne people. So तशें काय आमी तशें स्ट्रिक्टली ऑफकोर्स दी स्टँड्स आर फॉर लोकल्स. आमी Too expensive for see, when you provide something state of the art facility, there is a cost for it. Okay, if the cost is not collected, cost is not by them, they will not be able to. It will become a messy situation. Okay.